हॅलो गाईज, गुड इव्हिनिंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जण? होप तुम्ही सगळे जण बरी आसतली. हय तर गाईज आयज थर्सडे एंड आयज श्रावणीचो पयलो न्हू. हय ब्रेस्तार. सो काय ना, सो कितें पळोवया आमी सांजची चड करून देवळान वयतली. हय पांय बी पडपाक. आनी आतां सद्या आमी कामाक वचपाक भायर टाय करपाचें उरलें. केस टाय करपाक खावपाचें बी उरलां. पळय न्हू वेदर बरें जालां न्हू. मीन्स पावसान 2 दीस बरें केलां मातशें तरी बरें दिसता. म्हणल्यार बेजार येता आशिल्लो. सो आतां आमी तुमकां डायरेक्ट सांजचीच मेळटली मागीर. कशें दिसता आमी? ना आमी कांयच करूना आमी आनी उठला. हय तशेंच आसा. फक्त कपडे तितले घातले आमी आनी लिपस्टीक मातशी लायल्या. हां बिकॉज खावपाक जाय. सो तुमकां मेळटा आमी मागीर. हय बाय बाय. तर न्ही गायज आमी कामाचे येवन मागीर आमी न्हू देवळान गेली साईबाबाचे. चड अशें न्हू बेश्टी बिजी आशिल्ली. सो फास्ट बेगीन गेल्ली आमी देवळान थंय. आनी न्हू आमी चिंतलेलें की तितकी व्हडली गर्दी अशी नासपाना म्हणून. बिकॉज तेन्ना टायम कितलो सारको तितलो जावन आशिल्लो 6, 6:30 अशें कितें जाल्लें. बट गर्दी न्हू खूब आशिल्ली आनी आमकां बरें दिसलें ब्लेसींग करून जातकीर. आनी चड आमी कांय शूट करूना. सो आमी न्ही आरती तेन्नाच आरती चलताली. मे बी ती नवदुर्गा तेंचो ग्रूप दिसता तो. आमी तो मातसो शूट केला. सो तुमी बी तो मातसो आयकया. सो मागीर आमी साईबाबाच्या देवळान वचून जातकीर मागीर आमी कितें सुपर मार्केटान चॅक आसा हांगासर ते बस स्टँडार उदयान मागीर सांगला पळय तुमकां. सो आमी न्हू कॅमेरा काय घेवन आशिल्लो बिकॉज आमची व्हडली आमी हें दिसनाशिल्लें. सो कॅमेरा जाम जाल्ली. सो हांवें फक्त कितें शूट करपाक मेळ्ळा तेंच आमी शूट केलां. सो आमकां घेवपाक जाय आशिल्लें कितें जाणां गोड आनी मिरसांग पावडर सोदतालें हांव. बट तो मेळत नाशिल्लो. सो कितें घेतलां थंय मातशें इल्लेशें घेतलां फक्त घरान जाय आशिल्लें तेच मम्मीन हाडपा लायलें तेच आमी घेतलें. आनी मागीर आमी येयली घरा कडेन. पावडर मेळना सॉसीस अशें तर आमकां कांय नाका तितकें सद्या तरी. म्हाका हींग जाय. ह्यो वेगळोच हींग पतंजली काय बेश्टे हींग नाका हींग ह्यांचे वेगळे डबे. मॅगी आसा. मॅगी नाका जालें म्हाका आतां. रेट ना 20. आमकां कितें जाय आशिल्लें तें मेळत नाशिल्लें. तरी पूण मिरची पावडर फायनली मेळ्ळी. मिरची पावडर आनी भिकणांगले मेळ्ळी. आनी कितें जाय आशिल्लें जाणा आमकां गोड कितें जाय आशिल्लें. सो तेंच सोदतालें आमी. आमी कामाच्यान येयली आनी पांय बी पडली आमी देवळान. तुमी पयलां आसतलें.
सो आतां न्ही आमी हांगासर गेली खंय जाणा तें शॉपिंग मातशें ते बस स्टँडार पेट्रोल पंपार आहा पळय तें शॉप मातशें सामान घेतलें. कितें कितें हाडलें आमी तेंचें काय ना शाबुदाणे खिचडी करपा जाय आमकां फाल्यां. तें सारकें ना खिचडी करपा जाय आमकां फाल्यां. सो आमी शिकणां हाडल्या साबुदाणे बी हाडल्या. मसाला टोमॅटो चकरी ज्यो आमच्यो सामक्यो फेवरेट चकऱ्यो त्यो हाफ जाल्यो बट कॅल्शियम नटाची सुद्दां चकरी आनी तें सोड आतां आमी लंच न्हू सोडीत डिनर आहा पळय तो स्कीप केला आनी आमी करतली पेटेटोची बटाटाची कापां पेटेटोची कित्याक बटाटाची कापां करतली आमी. सो म्हळ्यार तुमचे वांगडा शेअर करूया नाल्यार आमी शूटूच करिना. सो कितले आमी ठरयला कितके व्ह्यूज येवं ना येवं आमी करतली. सो गॉड ग्रेस. सो आतां सद्या आमी तुमकां दाखयता की बटाटाची कापां आमी केलें दाखोवंक अशें दिसता. सो हे पळय हे पिटी खंय घालून दवरता करुया मागीर रातचें जेवपा टायमार. सो पिटी राव दाखयता चार्जींग ना एका वटेन फोन. सो राव दाखयता तुमकां. सो सगळ्यात पयलो हिणीतली पिटी घेतल्या बेसन घेतला अजवान बी घालुया राव पेटेटो आतां करप ना कित्याक जेवपाच्या टायमार करप. हिंग बी घालता न्हू हिंगा हे न्यू घेतला आय डोंट नो पण आमी तो न्हू लक्ष्मीचो हिंग आसता ह्यो म्हाका हिंग पावडर हांव 2 ना 3 वाचलो मागीर म्हणलें हिंगूच पावडर पर हांव ओपन कर गे घालो टेस्ट हिंग. सो सगळ्यात पयलो आमी घातले हितून अजवायन आनी ह्यो हिंग जो आसा बेश्टे घालपाचें म्हणून चिंतलेलें बट ह्यो एक आसा ओपनूच जायना. ना घाल घाल कोथमीर आसा. सो अजवायन घातले हितून आनी न्हू तो हिंग आमी ओपन करपाक पळयताली बट तो ओपनूच जावना. सोडा हे कशें ओपन करपा तें खबर ना आय थिंक अशें. सो आनी तितून घालुया सोडा चड नाका कोथमीर ना गो आसा आनी इल्लीशी हळदी काय बरीशी जावपाक एक्चुली बेश्टी घालपा जाय अशें ना कॅन स्कीप. फायनल स्टेप उदक घालपाचें आनी दवरपाचें बॅटर तयार करपाचें रायट. कासो रेडी करून आसलो हांवें रेडी करता हांवें ताका सांगलें वयर दवरी वयर आमी दाखोवया म्हणून मिक्स आनी मातशें उदक घाल मगो नाल्यार मिक्स वडा जाताले बट आसूं म्हळें टायम न्ही जाता कामाचें येवन आसलें कितें कितें प्रोसिजर करपाक पण आयज आमी कितें जालें डिनर कॅन्सल केलां म्हणून शुराक सोदपा जाय हांवें काल रेसिपीज हांव डावनलोड मारून दवरलेल्यो हांवें कितें कितें बट आयडिया बी येना कितें भेण्याचें म्हाका एक करपाक जाय वेगळें बरें फ्राय करून बट भेणे आय थिंक सो ना आसा खबर ना उदक सोंपलें. बेटर दाखयता तुमकां आतां डायरेक्ट. सो बटाट्याची कापां करपाक बॅटर जें आसा आमचें रेडी जालें. चड दाट जालां कितें गो तें असो बटाट्याची कापां दाटूच जाय न्हू आनी ते पळय बटाट कापता दाखयता तुमकां. तर आमी न्हू हे बटाट्याची कापां करपाक 2 बटाट घेतल्या फक्त 2च पुरो न्हू आनी हे मस्त अशें जावपाक जाय. आनी बटाटा तासपाक कळना आमकां तितलें चड मास वयता. स्टील आय ट्राय माय बेस्ट. ते पळय आदोळचेर सुरयेन तर आमच्यान जायत ना जाल्यार ते हितून ते कापपाचें आसता पळय साली तितून तरी जाता बट सुरयेन जायना. सो हे अशें चड जातली अशी कर आशिल्ली न्ही अशी कर आशिल्ली हांकां 2 नाका नाका असो होता एक बटाट मोठो सामकी पातळ करनाका काय कळना पूण दाट केल्यार शिजपाना. हय इदी चलता हें बरें जातलें व्हडलें. म्हाका वडा बी आवडटा आय डोंट लायक दीस कापां ना बट दिल्यार खाता तेवूय आसा घरा कडेन सगळें बरें लागता घरा कडेन. सो तें हें आनी पयलें नेक्स्ट पळयात नाका अशें नाका मोठी काप गो ती कितें आमी रव्यान भाजपाना न्हू बारीक करपाक दाट.
गॅस बारीक कर सामको पापड जाय आशिल्लो न्हू गो तुम्ही म्हणटले बटाटा कापा भाजता आनी ही म्हणटले पापडांचे उलयता सो मदीं ती आदिली पापड अशें जाय आशिल्ले तेलान भाजलेले सो तेलान भाजलेले पापड खूब आवडटा सो आय थिंक मम्मी म्हणटा आपल्या नाका खंय आमी दोगांनी खावपाचें मम्मी खंय भाजी सो आमी एकूच बटाट्याची कापां तिणीन पळय कितली केल्या पातळ मारल्या आनी पातळ कापां मारल्या आनी कितली केल्या पळय सो हांव हें करता तूं घाल एका तिनसून एका तीन तेल रोखडे सो 3 कापां घातल्या बट तेंच्यांनी फुलपाक स्टार्ट करूना आय डोंट नो सोडा कमी पडलो फुलपाक म्हणल्यार तशी जाता फुलतली काय ती आनी घालनाका सो मस्त पाव जाय आशिल्ले सो कोथमीर कांदो आनी सॉस इल्लेशें घालून मस्त कापां पाव करून खावपाक मेळटालो उडकुया नाका न्हू कढाई न्हू बारीक आसा सो ती तिनूच जाता 4-5 तरी घालपाक मेळो जाय आशिल्ले वांगडा एक दीस म्हाका ते न्हू हॉटेला वचच्या पानांचे ट्राय मारपाक जाय तुमच्या वांगडा आमकां आवडना बट मम्मीक आवडटा तसली सो ही भाजतकी दाखयता तुमकां तर न्ही पळय इतकी तरी सद्या जाली इतकी सो ही तुमकां आमी टेस्ट करून दाखयता कशी जाली ती बरी जाल्या दिसता बरी पळोवया कशें टेस्ट जाता सो ही चारूच उरल्या आनी करपाक आमी तांकां जावनी तो म्हणल्यार आमी तुमकां दाखयता ही कशी लागली ती वाव यमी दिसता न्हू तर आमची यमी यमी बटाट्याची कापां रेडी आसा बट खावपाक कितून ते पळय मुद्दाम आयडनाक घासपाक लागले मुद्दाम सो ते आयडनाक घासता सो म्हाकाय रावपाक लागले बिकॉज एका हातीन कॅमेरा एका हातीन हें जायना न्हू आमकां नळ नासता रातचो सो आमी बालडेंतल्यान ड्रमाचें उदक काडून मागीर हें करता थंय हांवें घातलेली 4 आशिल्ली ती फक्त हातांची आयडन घासता म्हणल्यार टायम जातलो सारकी सो विशेप म्हाका हें खावलें मोठेशें काडून तुमकां टेस्ट करून दाखयतलें मे बी हें यो 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 बेगीन यो बेगीन विशेप मस्त लागता विकती कशी स्टार्टींग आमी ट्राय केल्ली मातशी एकूच तेच जाल्लें सोडा कमी पडलेलें आनी बरें नासलें आतां मातसो घालता ती मस्त लागता आतां सामकी बरी लागता टेस्ट तांकांय दी व्हरून नाल्यार एकूच सोडाचें बरें लागता तांकां ना तितून सो तुमकां मागीर मेळटा चाव बी जाय बट आमी चाव पिना म्हणजे टायमूच लेट जाला ना गो तिनूच काडलेली न्हू ती म्हाका मोमेंट टेस्ट करता तर न्हू आमी ते भजी न्हू बटाट्याची भजी येस ती आमी खाली आनी आमी जेवू बी ना पयलीं मागीर कितें आमी फक्त मोबायलूच पयला आसतलो आनी आतां आमी येयला फक्त ब्लॉग एंड करपाक आनी ते म्हणून किचनांत कित्याक सांग हांव चार्जींग लावन हांगाच बसलें ते कांय मुद्दाम जावन भितर आफयलें यो आमी ब्लॉग एंड करुया म्हणून नाल्यार ते उरता न्हू मातशें सो आमी फक्त ब्लॉगूच एंड करपा खातीर फाल्यां कितें उलयताय फाल्यां करूया फाल्यां बरें भशेन आयज मिनीचो जालो अशें आयज आमचो न्हू मिनी ब्लॉग असो जाला म्हणल्यार चड कांय शूट करूना चड कांय शूट करुया म्हणल्यार आनी सांजचे येवन तर आमी कांयच चड करुना सो हय तर आमी फाल्यां बरो हेच्यान बरो करतली मिन्स आमी ट्राय करतली बरें करपाचें आमी म्हणून ट्राय करता न्हू सो तुमी आमकां मातसो सपोर्ट करपाक जाय म्हणल्यार पळोवपाक जाय आमचें बी सो आमी फाल्यां आमी मातसो चड बरो करतली सो आयच्या खातीर हो व्हिडिओ हांगासर ब्लॉग एंड करता आमी आमचो आनी तुमकां आमचे ब्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात तर आमी आतां मेळुया आमच्या फाल्यांच्या ब्लॉगान टील देन बाय बाय